हाय फ्रेंड्स, सगळ्यांक परत एक पावट नमस्कार. आयज आमी परफॉर्म करूंक वेता नेरुलच्या गांवांत. उल्हासदर्याचो एक बरो तियात्र म्हज्या सांगाताक राव. हो तियात्र आयज 7:30 वाजता नेरुल गांवांत तुमकां पळोवंक मेळटा. एक सोबीत सुंदर गांव. ह्या गांवांत आमचो तियात्र तुमकां आयज 7:30 वरांचेर पळोवंक मेळटा. सद्याक आमी वाटेर आसात. हांव म्हजें कारण आसा, हेर दुसरे आपापल्यो गाडयो घेवन फुडें वेतात. आता पावत आयला पानयांतल्या खुर्सा लागीं. कोर्ताली पानयांतल्या खुर्सा लागीं पावत आयला. हांगासर जायतो लोक, सगळ्या धर्माचो लोक ह्या खुर्साक भेट दिवंक येता. आनी हांगासरले जे कारभारी आसा ते खूब वावुरतात आनी जायते तियात्र हांगासर ते हाडून दाखयतात. बरे कामाक फुडें सरतात. तांचे जायते वांगडी आसात. तातलो आमचो एकलो फ्रेंड बाब रेमिडियस खूब वावुरता हांगासर बरे बरे तियात्र दाखोवंक. दिसती पडटा तो जावन आसा मानयांतलो खुरीस, मिलाग्रीचो खुरीस. हांगासर जायते भावार्थी आपले सुख दूख घेवन ह्या खुर्साशी येतात. देवाक मागणे करतात, वेगळतात, गायनां गायतात आनी आर्गां दितात. मागोया बांद्यांतल्या खुर्सा लागीं आमच्या गोवा शाराचेर आनी सगळ्याचेर बेसांव घालूंक. आनी एका बांद्यांतल्या खुर्साशी मागणी केल्या उपरांत वेळ पावला फुडें वचपाचो. सद्याक हांव कोर्ताली पावत आयला. आता कोर्ताली ब्रिजाचेर आसा आनी थोड्या दिसांनी हो दुसरो ब्रीज सुरू जालो म्हणटूच आनी मेकळेपण सोंपेपण जातलें. कोणाक बेगीन पावूंक जाय, चड करून आमकां तियात्रिस्तांक बेगीन पावोंक आमी हांगाथंय धांवतात. सो तिवूय वाट उक्ती जातली, मेकळेपण मेळटली. हांगासान आगासय कवर जावन आमी गोवा वेल्या हे वाटेर भितर सरता. तोरी जावन आसा एक्सप्रेस हायवे सारकी पेंजीम पासून सुरू जाता. म्हणजे गोवा वेल्याच्यान सुरू जाता हो नवो ब्रीज. गोवा वेल्याचो बांबोली हो नवो ब्रीज चड करून रातचो एकदम बरो दिसता. आनी बरो तोकस घेवन हो ब्रीज बांदलेलो आसा. पळोवंक सोबीत दिसता. जागा कोणाक बेगीन पावंक जाय, वो हायवेर वचूंक जाय, तांकां हो ब्रीज खूब फायद्याचो. हांगाच्यान हो ब्रीज सुरू जालो. ब्रीज हांव तुमकां दाखयतां. सो हांगाच्यान गोवा वेल्यातान कांय खिणां भितर रोखडेच बांबोली खुर्साशी पावतात. नवी वाट, नवो ब्रीज.
खेळा भितर आम्ही बांबोलीच्या कुर्साची पावतले फुलांचो कुरीस मिलाग्रीचो कुरीस शेकी आम्ही पावले बांबोलीच्या खुर्सा लागी मस्त बांबोलीचो खुरीस गोंयकारांक राखता सांबाळता आनी आमचो भावार्थ वाडयता. Hosta बांबोलीचो कुरीस मिलाग्रीचो कुरीस फुलांचो कुरीस भागिवंतू बांबोलीचो कुरीस तुझे कुरपेन निवार आमकां तुझे कुरपेन निवार आमकां दुस्माना तुले तुझे कुरपेन निवार आमकां तुझे कुरपेन निवार आमकां दुस्माना तुले. देव बरें करूं, देवान तुमचेर आशीर्वाद घालून बांबोलीच्या कुर्सान तुमकां राखूं सांबाळूं हे वाटेचेर आनी कितें भाशेन देव बरें करूं. म्हजे व्हिडिओ तुमी पळयतात आयकतात लायक करतात ताचे खातीर सांगलेले परी म्हाका म्हजो फुडलो रस्तो धरूंक जाय सो ताका बांबोली कुर्साशी थांबलेलो आसा उपरांत फुडें मेवचें. आनीक हांगाच्यान सुरू जाता पणजेचो अटल सेतू ब्रिज सगळ्यान व्हडलो पूल आमची हिंदीक म्हणल्यार जाता हांगाच्यान सुरू जाता हो देखाव तुमच्या फुड्यान दवरता. आणि हांव नेरूल गांवांत पावच्या आदीं जावन आसा रेज मागोस चर्च एक सोबीत सुंदर इगोज ह्या गांवची असले देखावे आमकां भोव थोडे पळोवंक मेवतात. आणि जावन आसा सोबिताय आमच्या गोवा शहराची. हांव नेरून पावत आयला त्या आदी ही बीच ही गिरेस्काय आमच्या गोंयची तुमचे मेरेन दवरता. आणि शेवटाक हांव पावला नेरूल गांवांत
आनी हांगासर आमचे फुडें स्टेज दिसती पडटा, इग्रोज दिसती पडटा आनी हे स्टेजचेर आनीक थोड्या वेळा भितर उलासदारीचो तियात्र सुरू जावपाचो आसा. तुमकां काळजाचे कलाक तान दिव बरें करूं. तुमच्या घराब्याचेर देवान सदांच बेसांवां घालूं आनी तुमी सदांच खुशाल आसूंक हांव देवा लागीं मागतां. आनी परत एक फावट तुमकां सगल्यांक हे व्हिडियो पळयतल्यांक, म्हजी कांतरां आयकतल्यांक, म्हजे यूट्यूब व्हिडियोज पळयतल्यांक सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.